नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां मायमोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. म्हापशां, मुरगांव, मडगांवां, केपें आनी सांगे ह्या 5 पालिकां खातीर जावपी वेंचणुकेक शेनवारा 22 उमेदवारी अर्ज आयल्यात. आतां मेरेन एकूण आयिल्ल्या अर्जांची संख्या 58. मात कारापूर, सरवण आनी वेळी पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेक अजूनय एकय उमेदवारी अर्ज आयिल्लो ना. मुळाव्या इंग्लीश शाळांचें अनुदान बंद करचें म्हण भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचे म्हापशां गांधी चौकार धरणे. धरण्यात प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर हांच्या सयत हेर भाशा मोग्यांनी घेतिल्लो वांटो. शुक्रारा लालू सिंह ह्या 28 वर्साच्या मानायाची कोणे हत्या केल्या. नुस्तेमारी ट्रॉलरार काम करपी ह्या मजुराची कूड वेळसांव सांपडिल्ल्यान परत एक फावट बोवाळ निर्माण जाला. ह्यान पयलीं 27 डिसेंबराक वेळसांव दर्यावेळेर एका बिगर गोंयकार कामगाराचो खून जाल्लो. शुक्रारा जाल्ल्या वेळसांवच्या खुना प्रकरणांत 2 जाण दुबाविताक वेर्णा पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात. राज्यांत वाडट्या कोरोना केशींची SEC बसकेंत गंभीर दखल घेतल्या. कोविड उपचारा खातीर हॉस्पिटलां, केअर सेंटर तयार दवरपाचो दिला आदेश. अभियांत्रिकी आनी फार्मासी महाविद्यालयाच्या प्रवेशा खातीरची गोंय समान प्रवेश परीक्षा GCET 15 आनी 16 जूनाक जातली. तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान परीक्षेच्यो तारखो केल्यात जाहीर. गोंयचे नवे लोकायुक्त म्हूण मुंबयच्या उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अंबादास जोशी हांची नेमणूक जावपाची शक्यताय आसा. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हांणी तांच्या नांवाक मान्यताय दिल्या. सोमारा सरकारा कडल्यान तांच्या नेमणुकेचो आदेश जारी जावपाक शकता. लोकायुक्त म्हूण पद घेवच्या पयलीं अंबादास जोशी हांच्यांनी लोकायुक्त पदाचो अभ्यास करचो. गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपाक येता म्हूण तांणी विचार करचो. तांणी आपलो रेस्पेस सांबाळून विचार करचो आनी पावल उखलचें म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर उलयला. शेनवारा 2 जाण दुयेंतीक कोविडान मरण आयलें. एक दुयेंती कोल्हापूरचो जाल्यार दुसरो फोंडेचो. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्रां हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.